बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो ह्या मिसाची भेट आम्ही भेटयता आत्म्यांक बिजमिता माश्करन्स देवान तेची काकलूत करून सासणीक विसोतिका फावो करून तेची खातीर मागुया आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरें म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या सद्भाग्य सदां सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक खाली भोगता आनी तुमकां बावडन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पत्वेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमीन प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुजे पवित्र सभेक सदां काळ तुजे काकुतीन सांबाळ मनीस इतलो सोक्त की तुजे विणे तो पडटा देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारुणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमीन इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सोदेमाच्या राजकारभारांनी सर्वेस्पराचें उतर आयकात गोमोराच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्तीक कान दियात दुवात तुमकां नितोल जायात म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें कोटेपण पयस काडात आनीक वायट करूं नाकात बरें करूंक शिकात न्यायनितीन राखूंक वावरात कोश्टतोल्यांक आदार दियात अनाथ भुरग्यांक राखात विधवांक सांबाळात येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तोरी बर्फा वरवीं धवी फूल जातोलीं तीं जोरी तीं तांबडे बिरोण कोशी तोरी कापसा वरी जातोलीं धवी हांव सांगतां तें आयकुचें तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या दिसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली सर्वेस्पोर आपले तोंडीन हें सांगलें देवाचें उतोरें देवाचे वळखकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवून दाखयतलो
म्हणुया प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेक बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगोच रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेच्यो योद भेटयता तो म्हाका भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमची सव्यास माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्य. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइसेसाच्या आसनार धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाडात, पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसली वचीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतीतशें ना. मनशांक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मंत्रां पोत्रांचीं पोदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोणे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंठ्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारू म्हूण तुमी आशेवं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाका, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रतिचे बाबा आयची दोनी वाचपां देवाच्या उतराचो सेवा दवरून आमकां वायट आसा तें सोडून दिवन बरें आसा तें आमी करूंक, बरें आसा तें आमी शिकूंक आयची दोनी वाचपां आपयतात. पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सरळपणी सर्वेस्पराचो संदेश आमच्या कानार सादता. इसायास प्रवादे वरवीं हो सर्वेस्पर देव आमकां आपलो संदेश दिता आनी हो संदेश म्हळ्यार तोच, बरें करात, बरें करूंक शिकात, न्यायनीत राखात, दुसऱ्यांच्या गरजां आदारांक पावात, प्रयत्न करात आनी तातूंतल्यान देवाचें बरेंपण जोडून घेयात. दुबावा विरेंत आमचो देव बरो देव, बरेपणाचो सागर तो, आनी देखून आमी ताचे आपुरबायेचे पूत आनी धुव जाल्यार ताणें आमकां
आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाची रोचल्यान जाल्यार ताचें जिवीत दुबावावरेंत तुवें आनी हांवें आपणावपाची गरज आसा आनी देखूनच ताचे सारकेलें ताच्या जिवितांतलें हें बरेंपण तुवें आनी हांवें आपणावन तेच बरेपणान आमी ताकाच मोहीम दिवंक वावरूंक हो तुका म्हाका उलो स्पश्टपणी सरळपणी कोणपणी आमी बरें करूंक जाता कसल्यो बऱ्यो वस्तू आमी आदारूंक जातात कसलें कितें आमी वायट सोडून दिवंक जाता तें बेस बरे भाशेन ह्या पयल्या वाचपांत सांगलां गरजेवंतांक आदार दिवप दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप दुसऱ्यांक आमी बरें करूंक शिकोवंक दुसऱ्या सगळें न्यायनीत करूंक राखूंक सांबाळूंक आमकां उलो पूण हें कोत्ता आसतना मनीसपणाची अस्कोताय आमकां आसा हें जाणो जावन तोच इजायास प्रवादी पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करून म्हणटा जरी आमी आमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी सर्वेस्पर देव धोवी फूल करतलो जरी ती तांबडें भिरण कशें तरी कापसा वरी ती धोवी फूल जातली भफमडेनो दोन वस्तू ह्या पयल्या वाचपांत आमचे मुखार दवरल्यात एके वाटेन आमची अस्कोताय आसा ती आमी देवाच्या आदीन करून जेजू क्रिस्ता वरवीं ती धोवी फूल तो करता जाल्यार दुसरे वाटेन हें वायट आसा तें सोडून दिवन बरें आसा तें आमी करूंक बरें आसा तें शिकूंक तुका म्हाका देवाच्या उतरांतल्यान उलो कित्याक लागून आमी बरें करचें काय आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबामडेन हाचो जाबाब आमकां मेळटा फारिसेव धर्मशास्त्री मोइजेसाच्या आसनाचेर बसले आसले मोइजेसाचे आसनार बसून पोरजेक ते शिकयताले पोरजेक ते कितें करूंक जाय कितें ना करूंक जाय ते सांगताले फकत तांचें जिवीत तांचें फकत ते पोरजेक सांगताले आनी शिकयताले पूण आपल्या जिवितान ते पाडी नासतले आनी देखून बाबामडेनो आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचो संदेश तुका आनी म्हाका ते सांगतात ते तुमी आयकात पूण ते करतात ते तुमी करिनाकात आज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवाच्या उतराचो उलो तुज्या म्हज्या कानार सादला बरें आसा तें करुया बरें आसा तें करूंक शिकुया दुसऱ्यांच्या आदाराक गरजेक पावुया वायट आसा तें सोडून दिवया बऱ्या जिविता वरवीं जेजूक आमी गोवाय दिवया तर अशेंच करूंक तुका आनी म्हाका पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा बळ मागुया बेटोनीचे वेलार गायोन गावया मातयेचे वांगार करूंक C24 पेज 38 C24 पेज 38 म्हज्या बाबामडेनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हें तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानग्यो दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रोत्सवण जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारीक खोटेपणांतलीं आमकां धुवन काड आनी पास्क पोरबेच्या सुमयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सोरतले वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 बाबा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी तांणी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपली आशीसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपली आशीसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Powartaco gut porgotuja, Jesu melo, Jesu ciwon zala, Jesu nowian jetolo. बापा, जेजूच्या मोर्ताचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडाण सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथली आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरीदेवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोनी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक.
भफंबडीनो जितले फावटी आमी वायट आसा तें सोडून दिवन बरें आसा तें करपाचो प्रयत्न केला तेन्ना देवान आमकां आपलो सांगात, आपली कृपा, आपली बेसामां फावो केल्यात. आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून ताणें आमकां आपले कृपेन आनी आशिर्वादान भरल्यात. देखून ह्या वेळार असल्या देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनात जेजून शिकयल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमेची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कथून ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. कोमनाच्या वेळार गायोन गावया. सर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पेज 69. D40 पेज 69.
प्रार्थुया. कोनवल्या बाबा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय, ताचे वरवीं आमकां निरंतरीन तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Vamos rinogras कोता आज जाणट्याक आनी पेडेवंतांक कुमसार आनी कुमनी हांव पाद्री बाट नायराले मरड केरांत मुलातीन केरांत करांचणी आनी माचाताले मरड. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांस सर्वपत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सगळ्या बरेपणाची जोर, सगळ्या बरेपणाचें भांडार हो जेजू देवाचो पूत उंड्या रुपांत ह्या आल्ताराचेर आसा. बरें करात, बरें करूंक शिकात, वायट आसा तें सोडून दियात. असलो संदेश दितलो जेजू आमच्या म्हऱ्यांत आसा, आमच्या मुखार आसा. पवित्र संस्कारान आपले आसणे घेवन तो आसा. आमकां जोण आपले बरेपणान तो भरूंक सोदता. ह्या वेळार ही घडी आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून तो आमचें जिवीत सगळेंच बरेपणान भरूंक सोदता. तुमचो गुरू एकलोच, तुमचो बाप एकलोच, बरो तो एकलोच आनी तोच बरो, तोच आमचो गुरू ह्या आल्ताराचेर आसा. ओस्कोत किरकोळ मनशां आमी, ओस्कोतायेन बोल्लोली ताची भाव आनी भयण आमी. ह्या वेळार दुरेक आमची ओस्कोताय ताच्या पांयां सरशीं दवरुया आनी ओस्कोताय ताच्या पांयां सरशीं दवरून ताचेंच बरेंपण जोडून घेवंक, ताची कृपा, ताचें बळ, ताचो आदार ह्या वेळार मागून घेवया. तो दिवंक सोदता तें बरेंपण आमी घेवन हेंच बरेंपण आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आनी ह्याच बरेपणांतल्यान ताकाच आमी गोवाय दिवंक हो आमचो हुस्को आनी आवडो जावंक जाय. हो शार्ती पावंक ह्या वेळार तो आमकां आपलो आदार, आपली कृपा, आपले बेसांव तो दिता. ह्या बरेपणाच्या सागराक, बरेपणाच्या भांडाराक
ह्या वेळार आमची मान बागोवन किरकोळ मनशां ओस्कोत मनशां हें ओळखून घेवन आमची मान बागोवन नमस्कार करूया.